फ्रेंड्स कशें आहाय तुमी आमी आतां आमगे केळीं जालो हाय तो गोड मारूं येयलें तुमकां दाखयता हा 2 गोड जाले. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. आतां हेचे रात जाली. आतां डिनरा आमगेलें आमी चिकन कोत्ताय, चिकन स्टीक कोत्ताय आतां आनी तुमकां हांव ती रेसिपी दाखयता. ओके, स्टार्ट करुया. हें न्हू 400 ग्राम्स बोनलेस चिकन तुमच्यान जात जाल्यार वीथ बोन्स देखून यूज करूंक जाता. आनी हाचो हो मसाला सगळो हांवें मेन्शन केला. ओके, आनी हेचे हांवें सेपरेट न्हू एक बावल घेयला. तितून हांवें 2 स्पून कर्ड घेयला. तितून हांवें 1 स्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट घायला आनी हाफ स्पून सोया सॉस आनी 1 स्पून विनेगर और लेमन ज्यूस घेयला. आनी तितून हांवें जो पावडर सगळो काडलो न्हू एक प्लेटी तो घायला. तें मागीर मिक्स करपाचें. तुमकां आनी सॉल्ट बी जाय जाल्यार तुमच्यान एड करूंक जाता टेस्ट करून चोवन. हें चिकन न्हू आमी तेका मॅगी लायल्या. तुमकां जाय जाल्यार लावपाची. चोय तो आमी पेस्ट केलो न्हू तो हाफ आमी त्या चिकनाक घायला आनी अर्द दवरला. आनी हेचे हांवें क्यूब्स केले टोमॅटो, कॅप्सिकम आनी आनियन ते एक घालून त्या पेस्टा ते हितून घालपाचे चिकना घालपाचे. ते डायरेक्ट घायले न्हू ते कितले लागना. सो ते पेस्टा अशें करून घायले जाल्यार मातशें तेका हें लागता बरें. आनी हें न्हू आमी फूल 1 डे दवरलोलें मॅरिनेट करपाक फ्रिजीन. जितली दवरता न्हू तितली तेका टेस्ट बरो येता, मॅरिनेट जाता. आनी हें विदावट बोन्स न्हू बोनलेस तेका लागून बरें हें जाता. आनी मागीर हांवें चॉपस्टीक घेयले त्यो आनी तितून हांवें ते एक लेयर केला. चिकन, कॅप्सिकम, आनियन मागीर पोतून चिकन तेशें करून तुमकां जाय ते भाशेन घालपा जाता. अशें करून मागीर हांवें एक फ्रायींग पॅन घेयला. तितूंत थोडेंशें तेल घायलां आनी तें मागीर फ्राय केलां.
आनी न्हू अशें करून विदा आतां हें बोनलस आनी वीथ बोन्स न्हू मातशें कवर करून तेजें उदक सुट्टलें तेशें करून भाजून जाता कित्याक ते भितरल्यान तेची अशें करून जिती उरता न्हू हाडां आसल्या आनी हें बोनलस तें रोखडें जाता अशें करून तेका मागीर कलर येता आनी ते आतां आमगे चिकन हाफ कूक जाला तुमकां दाखयता फ्राय जाता मागीर तुमकां रिव्यू दिता ओके केस जालें तें एक्चुली हांव पयलीं कोत्तालीं आतां आयज केलां हांवें तुमकां दाखोवपाक ओके कोणी न्हू मुको विचारलेलें तुगे सासमाय हूंय आहा गाय म्हूण ओके इचय मगे सासूमाय बाय सोगलीं केशें हाय तुमी बाबूय आहे तिथं ओय आनी ओचोय मगे सासपाय बाय तुम केशें हाय म्हूण सोगलीं केशें हाय बाय तुम कशें आहाय सगळीं बरें आहाय मू हांव बरो आहा आनी इचय मगे सासमाय यो तूं यो बाय बाबा सोगलीं तुम केशें हाय आमगे लायक जाल तुमकां जेवणाक ती मातशें फस्ट टायम न्हू देखून ती मातशें हें जाता ओके येतोली मातशें येतोली टायम लागता न्हू ओके मागीर दाखयता तुमकां रेसिपी जाल म्हणटली सो आतां आमगे रेडी जाली सो आतां चिकन रेडी जालां आतां किवन तुमकां टेस्ट करून दाखयतलो ओके हॅलो फ्रेंड्स हांव आतां जेयतां हांव तुमकां टेस्ट करून दाखयतां दोनी हातीन खाता कितें बरें जालां ओके आय होप तुमकां ही म्हजी रेसिपी लायक जातो म्हूण ओके ट्राय कराय आनी म्हाका सांगाय किश जालें तें आनी सब्सक्रायब कराय शेअर कराय कमेंट कराय ओके सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग थँक यू फॉर वॉचिंग बाय